पिसुल्ल्या आयडीसीत एका फॅक्टरीचेर रेड मारून 4 कोटीचे केटामाइन ड्रग्ज जप्त केल्यात। ह्या रेडी उपरांत फॅक्टरी सील केल्या। सोमारा पिसुल्ल्या आयडीसीन पडिल्ली रेड मंगळार सकाळ मेरेन चालू आशिल्ली। 4 कोटीचे 100 किलो केटामाइन ड्रग्ज पिसुल्लेच्या एका फॅक्टरीत सापडल्यात। रेव्हेन्यू इंटेलिजन्सान मारिल्ली ही रेड व्हड रेड आसा, जी सुमार 16 वरां चालू आशिल्ली। ऑफिसर निमाणे फॅक्टरी सील करून गेले। रेड मारिल्ले ऑफिसर कॅमेराचेर उलोवपाक तयार ना। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फॅक्टरीच्या मालकान दुसऱ्या कोणाक ही फॅक्टरी चलोवपाक दिल्ली खंय। मात ह्या रेडीत नेमकें कितें सामकार आयलां हें अजून स्पश्ट जाल्लें ना। RDX गोवा खातीर पिसुल्लेच्यान निलेश परवार।